पहिले सुरुवातीक मी बाबू आजोळकर खाली धन्यवाद देता की बाबू आजोळकर एक बारीक समाजाच्या लोकांक बारीक माणसाक खूब वेळ हाडलेलो आहा. पयलीं ती म्हाका मेंबर केलो, मेंबर करतना एक बिनविरोध निवडून हाडलो, ते वारखंड सरपंच केलो. दुसरे फावट 2007 सुद्धा बाबूच्या जीवन माझ्या भावाची बायले मेंबर म्हणून हाडलो. वारखंड पंचायतीक बाबूचा पॅनल सरकारच्या विरोधात करून दवरला, बाबू पॅनल करून खेळला. अशा पद्धतीने बाबून आज माझ्या झेडपीचो म्हणून जबाबदारी दिल्या. तेव्हा सगळ्यांनी वर्षा लोकांना विनंती करता की त्यांच्या सगळ्यांनी बाबूच्या आशीर्वादान बाबूची ताकद धरून कठीण खर्च सगळ्यांची भरघोस मदत जोडून पुढल्या इलेक्शनात बाबूचे हात बळकट करची अशी सगळ्यांक खबर आहा झेडपी इलेक्शनाक लागून जी तयारी आम्ही करता, बाबून जी मेहनत घेतलेली आहा, आज मेरेन जे काम आमचे बाबू कडल्यान जाला ते काम आज मेरेन आमचे परत जावंक ना. जेन्ना बाबू हांगाच्यान मडगांव गेलो तेन्नाच्यान, पूण बाबून जे मनीस हांगासर इतले जमन दवरलेले आहात, इतले कामा बद्दल तेंच्या लोक आज मेरेन सुद्धा याद करतात. जे 5 वर्सां आमी फाटी गेले, ह्या 5 वर्सांक ती फुडली 5 वर्सां बाबू डबल काम करचे पडटले, जेणे करून 10 वर्सां आमकां फुडें वयचे पडटले. अशें बाबून काम करतलो ही आमकां सगळ्यांक अपेक्षा आहा. तुमचे हांव सगळेचे म्हाज्या वोटरांचे ह्या क्षणाक शतशः आभारी आसा. तशेंच म्हज्या बाबू आजगावकर सराचे पूण हांव आभारी आसा, कित्याक आमी मिडल क्लास मनशां आनी आमकां जिल्ला म्हणून त्या स्थानापर्यंत पावोवपाक बाबू आजगावकरान केन्ना ल्हान व्हड हें पळोवंक ना. म्हाजो मनीस वयता वयर वचोनी अशी तेजी आकांक्षा आसता. आनी हें करत आसतना हे बडबडेच 3 कोटीची कामां ह्या मतदारसंघान आमी केली. आतां सुद्दां लास्ट 2 दीन ऑर्डर जाल्या, तेंचे नाल फोडलेले आसा. ही कामां चालू जातली. ही लोकशाही आसा. लोकशाही आमी आमचो लिडर निवडटा. कित्याक निवडटा? तो खंय तरी आमकां न्याय दितलो, खंय तरी गरिबांक खंय तरी हात दितलो, सरकारच्या युद्धा खातीर आमकां राबयतलो आनी प्रत्येक गरजवंत मनशाक खंय ना खंय तरी ह्या सरकारचो फायदो मेळोवन दितलो. सरकार म्हटल्यार कितें? आमच्या मनशाचें आमी निवडलेले सरकार जे आमकां काम करतले. पूण आमी जर ह्या लोकांचें काम पळयलें तर दिसता की ना, मनीस आमीच निवडलो, मनीसूय आमचो, पण काम फक्त स्वता लागून करता. हें खरेंच आमचें दुर्भाग्य आसा. आनी हें जर खंय तरी जर बंद करतलो वा खंय तरी जर फुडें लोकांक न्याय दितलो जाल्यार हांवें म्हाज्या विचारान विचार केलो की बाबू आजगांवकर मनीस हे आयज आमच्या काळाची गरज आसा. आनी आमी सगळ्यांनी ह्या विचारान एकत्र येवन बाबू आजगांवकराक सपोर्ट करून आयज झेडपी इलेक्शन आसा. म्हजें तुमकां स्पश्ट म्हणणें आसा की झेडपीचो उमेदवार आमी न पळयता कोण आसतलो तो, आमी बाबू म्हणून बाबू मतदान करूंक जाय. काढला प्रदीप कांबळी जो ह्या प्रदीप कांबळी कडेन मागता की त्यांनी व्यासपीठार येवचें. खानावळा तुजी सरपंच असलो तो वारखंड आणि बरें काम करपी आणि बारीक लोकांचे गीत सांबाळपी, बारीक लोकांक कितें त्रास जाता तो सांगता. तसो आमी कॅन्डिडेट आमी हाडलो. आतां हेजे बद्दल म्हाका उलोवपाक जाय फुडें कितें. प्रदीप कांबळी आयलो कसो हेजेरूय म्हाजें तुमचे कडेन उलोवपाचें. आज ही अकस्मात मिटींग आमी कशा खातीर दवरली आणि ह्या मिटिंगे बद्दल जे आमचे विचार आहा हे तुमचे फुड्यान दवरचे आणि तुमकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन आमी फुडें वयचे. तुमकां सगळ्यांक मान्य न्ही आमी प्रदीप कांबळी हो कॅन्डिडेट दवरला काय तुमचो आनी कोणाला सांगात. प्रदीप कांबळी हो तुमकां सगळ्यांक लायक आनी सगळ्यांक आवडतो आनी कारण हांवें म्हाजे थ्रू हांवें ताका हांगा हाडलेलो आहा आनी प्रदीप कांबळी म्हणून हांवें अनावन्स केल्लो. सगळे एग्रीड आहात न्ही, ताका सपोर्ट आसा न्ही, व्हडल्यान सांगात. आज तुम्ही जे आज मिटिंगे आयल्यात ते कोणाक पयशे दिवन हाडूना आमी हांगा मिटिंगेक, स्वता जावन आयल्यात की बाबून आपयला आमकां वचपाकच जाय ह्या मनान घेवन आयल्यात.
ना तुम्ही सांगचे कोणाकही पैसे दिले जातात. आज लोक मिटिंगेक आपयतात पैसे देऊन पैसे घालून, पैसे दिल्याशिवाय कोण असणार. वाट लागली या मतदारसंघाची. या मतदारसंघ खंय पावयलो